खूब खुशी भोगता की आयचे ब्युटिशियनाक पळोवन पयली स्वाती हांव आमगे सिद्धार्थ बाबाक आनी आमगे देवस्थान कमिटीक देव बरें करून म्हणटा कित्याक ताणें तो एनओसी दिवन आनी सिद्धार्थ बाबाक काम करून जॉयन करून तें इतले बेगीन जाल्लें पासत हांव इतलें दिसता ह्या म्हज्या 20 वर्सां भितर हांवें पयल्या झेडपी खूब आमचो झेडपी जो आहा डायनॅमीक झेडपी 3-3 म्हयने इनॉग्रेशन करता जावं हवेडे जावं शेल्डे जावं आसवडा हितून इवन आतां सुद्दां 4 कामां तेजी लोड जावची आहा ताणें बरी कामां घेतली आसा जवळ जवळ 2000 टू आयज पासून 5 झेडपी जावन गेले तितून ताणें सगळे झेडपीचो रिकॉर्ड म्हणला आनी एक फावटी आमी ताका ताळी दिवया एक बरी गोष्ट जाता की गांवांत भितर हे बारीक बारीक डेव्हलपमेंट जे पेवर जे शेड जी गांवच्या लोकांक जाय आसली ही जावन पडटा आनी जावता तेन्ना म्हाका दिसता तुमचो सगळो आशिर्वाद आसलो म्हणून जाता पळय पावची पडटा आशिर्वाद तुमचो टायम घेना सगळ्यांक परतून एकदा आज जमलेल्या असल्या लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच कितें जर बारीक बारीक कामां उरल्या ती म्हाकाय सांगची सिद्धार्थाक सांगची आपल्या पंचाक सांगची आनी ती बाकीची कामां करून बेगीन बेगीन घेवन घेवची अशी विनंती करता एक लक्षण हाडपाक जाय की गेल्या आयताराक एक्चुअली आमी करपाक आसले पावस जाल्लो आज बारीक वत पडले पूण आज परतून एक बारीकशी झडकी पडली एक लक्षण हाडपाक जाय की गांवांत डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना सगळ्यांचो हातभार लावपाक जाय आज आमी अंडरग्राउंड केबलिंग केल्लें आसा आतां वायरी काडटा खुबशी गोष्टी आमी ह्या वाठारांत करपाची इच्छा आसा आनी ह्या इच्छे भितर गांवच्या लोकांचें जर आनी कितें उरलां म्हाजे कडल्यान करपाचें जाल्यार सिद्धार्थ बाब हांव आमचो पंच आनी बाकीचे सरपंच तांकां सांगचें कित्याक आमी फाटीं फुडें केन्ना केन्ना जाता सो ह्यो गोष्टी फुडें वतना सरकारा कडेन करून घेवपाचें काम आमच्या सगळ्यांचें आसता आनी खूब उमेद जाता की आयच्या उक्तावण सुवाळ्याक आमच्या आमदाराच्या हातीन हें उक्तावण करून घेतला म्हाका आनी एक उमेद जाता की म्हाका याद जाता की खूब हांव झडपी जेन्ना जाल्लो तेन्नाच ह्या आमदारा कडेन हें काम तेमी गांवच्या आमच्या लोकांनी आनी कमिटीन सुद्दां आमी मांडलें की हांगा सदांच जेन्ना हांगा देवस्थानाचें कितें तरी कार्य आसता तेन्ना हो पार्ट जो आसा तो सदांच झाडां आसता झुडपां आसता आनी एवरी टायम त्या कार्याच्या टायमार हें निवळ करचें पडटा आनी ते खूब त्रास जाताले म्हणून हें एक सगळें सुशोभीकरण करून दिवचें आनी थोडेशें काम आसा शेड एक आसची आनीक हें सगळें निवळ जावचें अशें ह्या हितून मांडलें म्हणटकीर आमदारांनी म्हाका एक सांगलें की हें काम तूं झडपींतल्यान घे म्हणून की म्हाका दिसता आयज हें काम करून दिता आसतना म्हाका एक खूब उमेद जाली आनीक एक मनांतल्यान बरें दिसलें की आयज जशें कमिटीन सांगलें आमदारान सांगलें त्या तरेन काम आज डिलिव्हर करपाक जालें आनीक करून दिली म्हणून हें करता आसतना खरें आज मनोज बाबान सांगलां आनीक क्रिस्तो सरपंचान टोनी बाबान सांगलां की खंयी तरी कमिटी जी आसता कमिटी आसता गांवचे लोक आसता आनीक पंच मेंबर आसता आमचो आमदार म्हणटा सदां आसा तेच्या गायडन्सा अंडर आमी सगळें हें करता आनी हें करता ते जशी कॉपरेशन जर जायत जाल्यार बरी कामां जावन पडटा आनी आयज म्हाका दिसता कमिटीचे आतांची कमिटी आनी आदली कमिटी आसली पूण सांगली तेन्ना साकून पूण आयज कमिटी जेन्ना म्हाका करता तेन्ना हांव आमचो प्रेसिडेंट आनी कमिटीचे आमचे सगळ्याच फुड्यान गेलो तेन्ना ह्या एक लागून एनओसी जाय म्हण सांगली पूण म्हाका दिसता एक दिसाक म्हाका एनओसी काडून दिली आनीक हें काम कर आनीक ते येवन आपूण पळयताले कशें काम जावपाक जाय कशें तरेन हें करता मातशें कितें चेंजीस जावपाक जाय जाल्यार सुद्दां सांगताले तरी आसतना हें काम एक बरे तरेन सगळें जाल्लें आसा आनीक हें करता आसतना कितें जर तर फुडें जाय अशें दिसता तें बारीकान थोडेशें उरलें अशें म्हणून त्या हितून सुद्दां फुडें आमदाराच्या सहकार्यान कशें जाय तें हांव हें करून उलोवन करून घेतलो.